हांवें 1992 हांवें सगळीं इलेक्शनां पयले. रामचंद्र धर्मा मयेकर आसलो अध्यक्ष, मागीर अनिल वोगळ अध्यक्ष आसलो, मागीर मधु कोको नायक अध्यक्ष आसलो, मागीर मुरारी सोपडेकर अध्यक्ष आसलो, परतो मागीर अनिल जालो, मागीर आतां अशोक जालो. त्या टायमाचेर हांव 1992 तालुका अध्यक्ष बिचोली तालुक्याचो. त्याच्या नंतर मागीर एक्झिक्युटिव्ह मेंबर, सेक्रेटरी जालो, मागीर जनरल सेक्रेटरी जालो. ॲडव्होकेट जयप्रकाश नायक तेन्ना जनरल सेक्रेटरी, तेन्ना हांव सेक्रेटरी जालो. आमी इलेक्शन प्रोसेस केल्ली, अशीं इलेक्शनां जाल्ली. पूण ह्या पद्दतीचें इलेक्शन हांवें केन्नाच करूं ना. आमी केन्नाच कोणाची नांवां भायर काडूंक ना. आमी नांवां भायर केन्ना काडलेली, जेन्ना 2012 आमचें जेन्ना इलेक्शन जालें त्या टायमाचेर ह्या मधु कोको नायकान सुभाष कळवणकराक अध्यक्ष केलो, फोकरू पणजीकाराक जनरल सेक्रेटरी केलो, कृष्णकांत गोळेकर आसलो. ह्या लोकांक घेवन हेंच्यांनी कमिटी जेन्ना काडली तेन्ना जनरल बॉडी घेवन आमी तांकां सांगलें की ही इलिगल हेंच्यांनी केल्लें आमी हांकां भायर उडयल्या. त्याच्या नंतर जो उपसभापती आमचो आमदार भंडारी समाजाचो लिडर विष्णू सुर्या वाघ तो आतां आमच्या मदीं हयात ना, तेणी मध्यस्थी केली आनी आमी दोनूय कमिटी मर्ज केल्यो. ताका कितें सांगलें की सगळ्यांक भितर घेता, आमी बऱ्या भशेन इलेक्शन करया. 2018 इलेक्शन जालें, तांकां घेवन तेन्ना अशोक नायकाची कमिटी, अशोक नायकाचे पॅनल आनी अनिल वोगळ्याचे पॅनल. आमचे अनिल वोगळ्याचे 5 जाण येयले, तेंचे 10 जाण येयले. कमिटी चलताली, हांव जनरल सेक्रेटरी म्हणून. त्याच्या नंतर हेंच्यांनी 2021 ऑनलायन इलेक्शन घेतलें फोण्या, फक्त 7 जाण लिंक करून. कोवीड केन्ना सोंपलेलें 25 नोव्हेंबराक अशीच सोंपता तेंची टर्म. 3 म्हयने पयले तेंच्यांनी ऑनलायन ते फक्त कित्याक आपयलें, कितें आमी ठरवया कितें म्हणून तेंच्यांनी एक्सटेंशन घेतलें 3 वर्सां. त्याच्या उपरांत मागीर आमी आतां कोर्टान गेले. आतां तेंच्यांनी इलेक्शन डिक्लेअर केलें, सगळ्यांनी फॉर्मां भरली. आयज स्कुटिनी आहली, खरो म्हणजे टायमींग आहलो 10चो टायमींग. 11:20 आरओ येयला, तो रामदास पेडणेकर जो रिटर्निंग ऑफिसर आहा. आतां 11:30 नंतर तेणी जेन्ना स्कुटिनी चालू केली, फ्री एजीएम एज पर न्यू अमेंडमेंट मी केला इलिगल, ते आमी डिस्ट्रिक्ट आमी रजिस्टरान घातला. ते दिसांची 3:30 हियरिंग आहा. फ्री एजीएम जो 50 वर्सां वयर आहा ताकाच फक्त इलेक्शन रायट, आणि जो इंटरकास्ट दुसऱ्या खंयच्या धर्मा वांगडा किंवा दुसऱ्या समाजा वांगडा जर लग्न जालो तर ताका हे दिवचो, रायट दिवचो न्हू. हे हेचेर भायर दवरला. खंयचे सिरियल नंबर. आतां म्हाका सांग, सिरियल नंबर जे आहा पळय ते पयलीं दिल्ले आहा ते तुमी हांगा चॅक करपाक जाय न्हू. ते चोरू कोण प्लांट आसले पळय ते बाबडे हांगा झाडाक हांगासून सोडून गेले. तुमी पळयात ते कितले ताका सतयतात ते. आमकां सतयतात ते सतयतात. पण आता त्यांचं इतलेंच म्हणणें आहा की आमची जी कोणाची फॉर्मां भरल्या त्या सगळ्यांची फॉर्मां भायर दवरून ते आपली 15 ते 17 दवरतले फॉर्मां, आणि आपूण ते निवडून येयले म्हणटाले. म्हणून तेंच्यांनी कितलोय जो प्रयत्न केलो की हांगा आतां 6 वर्सांचे बसलेले, 3 वर्सांचे लिगल बसलेले, 3 वर्सांचे लिगल बसलेले, तांकां एक दीस पासून हांगा रावपाचो अधिकार ना. तुमच्या माध्यमांतून हांव सांगूंक सोदतां तांकां आनी आमच्या सगळ्या समाज बांधवांक की हे जे आतां कितें करूंक सोदतात पळय न्हू, हे आमच्या फुडल्या पिढी आमची तांकां सामकें हानिकारक आहा. तेन्ना हांव तुमच्या माध्यमांतून सगळ्यांक उलो मारता की हांकां आमी जेन्ना हांकां एक दीस हांगा बसोवपाक दिवचे ना, तर तुमी सगळ्यांनी आमकां हांगा पाठबळ दिवचो, पाठिंबो दिवचो की हे जे इलिगल हे जे पळय स्वतावणूक करता लोकांची तांकां हांगा बसोवपाक दिवंक जायना. म्हाजें नांव ना, अनिल वोगळ्याचें नांव ना, शिवदास माडकाराचें नांव पयलींचें तेंच्यांनी पयलींच नांवां काडली 2020. त्या भायर आतां कितें केलें तेंच्यांनी 683 लोकांची नांवां काडली. त्या भायर जे कोण ह्या फाटल्या 2-3 मिटिंगांक तेंच्यानी बोवाळ घातलो, बोवाळ म्हणजे तांकां विचारूंक वयताले, तांकां बी तेंच्यांनी काडले भायर. आकाश गावणेकर, सुनील संतिनेस्कर, गोरखनाथ केरकर, अनीश बकार, ॲडव्होकेट आतिश मांद्रेकर, हे सगळ्यांक तेंच्यांनी भायर काडले. आनी आतां ते कितें म्हणटात खंयचो सिरियल नंबर सारको ना, कोण आतां म्हाका सांगा जी इलेक्शन कमिटी हांगा जी अपॉइंट केल्या, हो जो पळय रामदास पेडणेकर आहा तो हेजो बावस भाव काश्या नाही. 2 महिन्या पयलींच मेंबर 2 महिन्या पयलीं 2 महिन्या पयलीं खंय तो मेंबर जाला, आनी तेजेर विजिलन्स चालू आहा. तेणी कितें पळय गफलत केल्या हितून आपल्या रजिस्टरान ती सगळे आमी तेंचे भायर काडटात सगळे. आनी हे जे 5 जाण आहा पळय तेंच्यांनी आतां तेंची आतां सर्टिफिकेट घेवंक जायो. हेंचे आवय बापूय कोण, हेंच्यो बायलो कोण ते आतां काडच्यो पडल्यो न्हू. ते जर आमच्या जर कॅन्डिडेटाचे जर ते सोदतात बरोबर, जाल्यार ही इलेक्शन कमिटी आहा जे कोणी आतां हांकां पळय अपॉइंट केल्या तेंचे आवय बापूय कोण, खंयच्या समाजाचे, तेंच्यो बायलो कोण, हे आतां पयलीं सोदचें पडलें न्हू. ते पयलीं नितळ आसपाक जाय. हांकां जेन्ना भायर उडयता तुजे भायर खंयचे 4 वांगडा लग्न जाल्या, खंयचे कार्या वांगडा लग्न जाल्या म्हणटा पळय, तेन्ना हे स्वता पयलीं नितळ आसपाक जाय. ही बी आमी चवकशी करतले. पण तुमच्या माध्यमांतून एकूच सांगूंक सोदता तेंच्यांनी कितलो जर प्रयत्न केलो हे आयज पर्यंत रावले. फाल्यांच्यान हांकां रावपाक कसलो अधिकार ना. फाल्यां कोर्ट कितें आतां आपलें डिसिजन घेतले. हेंच्यांनी जर प्रयत्न केलो परतो घेवन बसपाचो जाल्यार आमी हांकां बसोवन हांगा दिवचे ना. ते मागीर कोणी हाडूं कितें करूं मागीर तेंच्यांनी. कोर्टाचें डिसिजन कितें तें हांव तुका सांगूंक शकना. ते कोर्ट डिसिजन घेतले, ते लिगल मॅटर कितें आहा तें. पूण हांव तुका सांगता जर हेंच्यांनी बायपास करून जर कितें करपाक सोदले जाल्यार हांकां म्हणटा तो 1 मिनीट बसपाक आमी दिवचे ना. ते बसोवपाक सोदता म्हणजे आपल्याच मनशांक बसोवंक सोदता. 15 का 16 जाण आहा ते, आनी ते सगळे 12 तालुक्याचे ना, ते फक्त 5 तालुक्याचे आहा. बार्देसच्या, सांगेच्या, बार्मागाव तालुक्याच्या,
आणि 3 झाले तालुक्या कोंढा तालुका फक्त 4 तालुक्याच्या कानवडनं बिचोलीनं सत्तरीनं पेंडेनं केपेनं धारबांधोडानं इथल्या तालुक्याच्या ना आणि 67 तालुक्याच्या त्यांच्यामध्ये फक्त 2, 4 4 असे किती तरी आम्ही पैकी 21 फॉर्म भरलेली पैनू सगळ्या तालुक्यां भितर आम्ही इन्वॉल्व केले